आज या खास दिनीनिमित्त म्हणजे बाळ गंगाधर टिळक यांची पुण्यतिथी ह्या दिसा आज हो आगळो वेगळो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा आणि ह्या कार्यक्रमांक प्रत्येकांचो सिंहाचो असो वांटो लागलेलो आसा। आज आमी पळयतात किंवा आज म्हणटात की पत्रकार दिन आणि तेंच्यांनी सुद्धा पत्रकार आमच्या पत्रकार बंधूंनी आज हो आपल्या दिसा म्हणजे तेंचो दीस तरी सुद्धा तेंच्यांनी हो शिक्षकाचो जो अमूल्य असो फॅलिसिएशन करून किंवा आमच्या पॅरंट्सांनी जी टाकाऊ पासून टिकाऊ हे वस्तू हांगासर प्रदर्शित करून आज तेंच्यांनी दाखोवन दिलेलो आसा की पत्रकार हे सुद्धा एक महत्वाचे घटक जावन आसा प्रत्येक आमकां नागरिकां खातीर आणि तेंच्या शिवाय हे फुडें व्हरप सुद्धा शक्य जायना। कारण बारीक बारीक वस्तूंचेर किंवा बारीक बारीक गोश्टींचेर तेंचो अचूक पद्दतीन नजर आसता। आज तेंच्यांनी पळयलें की जेन्ना एक भुरगें जेन्ना फुडें वयता तेन्ना तेंचें फॅलिसिएशन घडोवन हाडटात स्कूल किंवा अशें इन्स्टिट्यूट, पण अशें खूब कमी घडटा की शिक्षकाचें सुद्धा फॅलिसिएशन जाता। म्हाका दिसता कृष्णा पालेकराचो सुद्धा तितलोच हेतून हात आसा। माननीय आमदार आमचे प्रवीण आर्लेकर हेंचे तर सगळ्यांक खबर हा ज्या पद्दतीन ते काम करता आणि ज्या प्रमाणे तेंच्यांनी सोशल वर्का खातीर ते प्रसिद्ध आसा, खास पेडणेकारां खातीर फाटल्या 2 वर्सां पासून ते आपले काम अचूक पद्दतीन चालू आसा तेंचे आणि प्रत्येक नागरिका पर्यंत ते कशे पावत आसता। आमी पळयलां तेंकां मोपा सारक्या बारीक बारीक गांवांनी पाणयाची सुद्धा जी समस्या आसली ती सुद्धा तेंच्यांनी स्वताच्या खर्चांसून तेंची सोय करून दिलेली आसा। आयज हो प्रोग्राम पत्रकारांनी बरें बरो हो घडोवन हाडलेलो आसा आनी ते नवचैतन्य युवा संघ आमचो कृष्णा पालेकर खूब बरें म्हाका दिसता तो काम करता। जे आयज पत्रकारांनी आयज जे फॅलिसिएशन केल्लें आसा टिचरींचें खरेंच म्हाका खूब बरें दिसलें, कित्याक हांवें खुबशे फॅलिसिएशन केल्ले ते भुरग्यांचे केल्ले, स्टुडंटांचे, आनी हांव सदांच म्हणटालो स्टुडंटांक इतलो उडास करा, टिचर हे तुमचे फ्युचर करता। ताका लागून जेन्ना तुमी व्हडली जाले काय तुमी टिचरींचो फॅलिसिएशन करचो। म्हाका दिसता आयज पयली फावट म्हाज्या हातीनसून तेंचो गौरव जाल्लो आसा, खूब बरें दिसता। अशें भुरग्यांनी बरें शिकचें, तशेंच तुमच्या टिचरींचें नांव, तशेंच तुमच्या आवय बापायचें नांव आनी तशेंच आमच्या पेडणेचें नांव वयर काडचें। आयज तुमी जे हँडिक्राफ्ट तुमच्या हातीन स्वता केल्ले आहा, हांवें असो विचार केल्लो आहा हँडिक्राफ्टासून की हर एक स्कुलान एक क्राफ्ट हे शिकोवपाचें आसतलें, ते हर एक स्कुलान स्टार्ट जातलें। कित्याक हँडिक्राफ्ट जे पळय आमची कला आहा ती कला ते भुरग्यांक आतां शिकयत, समज 8th स्टँडर्ड की 10th स्टँडर्ड जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या स्वताचेर पांयार पासून उबे रावंक शकता फुडें, असो म्हाजो विचार आनी हांव तो करून दिता। हांवें विचार केल्लो आनी हांव तो करून दितलो हेजे फुडें। तशेंच सांगलेलें आहा कितें गव्हर्मेंट स्कूल, ही गव्हर्मेंट स्कूल आहा पळय ते आमचे पेडणेकारांनी ही टिकोवन दवरची। ही गव्हर्मेंट स्कुलां अशीच तेंच्यांनी आपल्या स्टुडंटांक धाडची आनी गव्हर्मेंट स्कुलांनी आमी गव्हर्मेंट स्कुलानूच शिकलेले आहा त्या टायमार। ताका लागून म्हजो रिक्वेस्ट आहा जी गव्हर्मेंट स्कुलां जी पेडण्यान आसा ती आमी टिकोवन दवरुया। तुमच्या भुरग्यांक तुमी गव्हर्मेंट स्कुलान घालचे आनी ही आमची गव्हर्मेंट स्कुलां टिकोवन दवरची। हांवें आतां खुबशी गव्हर्मेंट स्कुलांनी विजीट केल्ली आसा आनी तेंची हालत मातशी पळयल्या हांवें स्कुलांची कितें आहा ती, थोड्यांक बेंचीस ना, थोड्यांक कितें खुबशें कितें ना, ते हांवें ऑलरेडी आतां ते सर्वे करून ते ऑलरेडी एवेलेबल करून दितलो हांव तांकां। तशेंच आयज पेडण्यान खुबशे आवय बापायक हांवें पळयल्या कितें भुरग्यांची फीज भरूंक जायना अशें कितें। तशेंच तुमकां हांव एकूच सांगता
पेडण्यान तुमकां केन्नाय भुरग्यांक खंयसरूय तुमकां प्रॉब्लम जाले शिक्षणाक लागून जाल्यार तुमी म्हाका उलो करचो, हांव तुमच्या वांगडा सदांच आसतलो. आनी शिक्षणाक लागून भुरग्यांक पेडण्याच्या खंयसरूच कमी पडोंक दिवचो ना, हें म्हाजें तुमकां प्रॉमीस आहा. जाता तितले भुरग्यांनी बरें शिकचें, बरें नांव पेडण्याचें दवरचें. आनी ह्या स्कुलान म्हाका आतांच सांगलेलें आसा कितें तेंची 8th स्टँडर्ड हें जावचें म्हणून 7th स्टँडर्ड पासून आहा, तेंच्यांनी ते एप्लाय करचें आनी म्हाजे कडेन येवचें, हांव करून दिता. ज्या टाकाऊतून टिकाऊ अशा वस्तू निर्माण केल्या त्यांच्या बक्षीस वितरण कार्यक्रम आज इथे झाला आणि ते ज्या शाळेमधून घडले त्या प्राथमिक शाळेची करावी या हेतूने या सरकारी प्राथमिक विद्यालयाच्या शिक्षकांचा आज इथे गुणगौरव कार्यक्रम झाला. आज मी नवचेतनचा खरोखरच मी अभिनंदन केला. आजच्या कार्यक्रमाला आज व्यासपीठावरती प्रमुख पाहुणे प्रवीण आर्लेकर आज इथे उपस्थित आहेत. आज खरोखरच सांगायला एक आनंद वाटतो की त्यांनी हल्लीच ज्या प्राथमिक शाळेमधून त्यांनी शिक्षण घेतलं त्या कलांगूट सारख्या त्या शाळेमध्ये ते हल्लीच त्यांनी भेट दिली आणि ते ज्या बेंचवर बसून त्यांनी आपल्या प्राथमिक शिक्षणाचे धडे घेतले त्या कलांगूट मधील त्या शाळेत जाऊन त्यांनी हल्लीच भेट देऊन त्या बेंचवर बसले. आपल्या शिक्षकांप्रती त्यांनी आपली कृतज्ञता व्यक्त केली. ह्या उदाहरणावरून आम्हाला कळतं की आमदार साहेबांची प्राथमिक शाळेबद्दल किंवा एकंदर ह्या शिक्षणाबद्दल तळमळ त्यांची दिसून येत आहे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.